रस्त्यात सुण्याच्या उपचारा खातीर केअर अँड ट्रीटमेंट सेंटर उबारपाक जमीन आनी अर्थीक मजत दिवची। PFA म्हटल्यार पीपल्स फॉर एनिमल हे संस्थेन सरकारा कडेन मागला। सुण्यांक धरपाक येतात त्या वेळार थळाव्या लोकांनी तांकां धरपाक मजत करची असोय उलो ताणें मारला। PFA म्हटल्यार पीपल्स फॉर एनिमल ही आप वावुरपी संस्था कुर्टी फोंड्या रस्त्यात सुण्यांचेर उपचार, निर्जंतुकीकरण आणि एंटी रेबीज लसीकरणाचे काम करता। फोंड्या आणि कुशीच्या पंचायत वाठारांनी मेळून सुमार 5000 सुणी मेकळी भोंवतात। लोकांक ती चाबल्यात लेगीत, देखून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दर म्हयन्याक 50 परस चड सुणी चाबपाच्या घडणुकांची नोंद जाता। आयकात PFAचो प्रभारी तेजन नायक कितें सांगता तो। आमी हांगा स्ट्रे डॉग्सांक ट्रिटमेंट करता। सपोज खंय एक्सिडेंट केस जाता, मॅगेट म्हूण जाता जावं आनी कितें पेट्याचे डोबो फारवता तकलेक आनी कितें जाता तांकां आमी हांगा हाडून ट्रिटमेंट करता। जो एक्सिडेंट केस आसता, फ्रॅक्चर आसता जावं आनी कितें आसता ते आमी हांगा हाडून आमचो डॉक्टर आसता ते डॉक्टर चेक करता तांकां। सपोज तांकां पेट्याक हांगा दवरुपाक जाय जाल्यार आमी हांगा एडमीट करून ताका ट्रिटमेंट करता आनी ट्रिटमेंट फूल जाल्या शिवाय तांकां सोडिना। फूल जालो म्हणटकूच तांकां रिलीज करता। गव्हर्नमेंट आमकां फक्त स्टॅरिलायझेशनाकूच सपोर्ट करता। सो गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां बाकीच्या केसींक, बाकीचे मॅगेट वूड आनी कितें केसी येता तितूनूय तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचें। आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर मातसो जाय आसलो कित्याक आमचे कडेन आहा ती सारकी कमी एरिया आहा। सो आमकां मातशी आनी व्हडली एरिया जाय, तितून आमी चड डॉग्स हाडून एडमीट करून ऑपरेशनां करपाक शकतले जावं एडमीट करपाक शकतले। एक्सिडेंट केस आनी कितें मॅगेट वूड केसी आसा तांकां आमी चड हेल्प करूंक शकतले। पीपल्स फॉर एनिमल ही संस्था रस्त्यात सुण्यांक उपचार करपा खातीर कसो वावर करता ताचेरय तेजन नायकान उजवाड घातलो। गांवांत रस्त्यात सुण्यांक धरपाक येतात त्या वेळार थळाव्यांनी मजत करची असो उलोय ताणें मारला। आयकात। 2261 आमी स्ट्रे डॉग स्टॅरिलायझेशन केला, प्लस तांकां रॅबीज वॅक्सिनूय दिला आमी। सद्या आमी विलेज पंचायत मडकय करता, विलेज पंचायत बोरीम स्टार्ट केला, विलेज पंचायत उजगांव गांजीम, विलेज पंचायत कुंडय, विलेज पंचायत बोमा आडकोना चालू आसा सद्या। चार्जीस आमकां जे सद्याक गव्हर्नमेंट फंड दिता म्हटल्यार पर डॉग 900 आनी फिडींग कॉस्ट तांकां 25 × 3 दिसां खातीर दिता। सो टोटल 975 पर डॉग्स दिता स्टॅरिलायझेशनाक। स्टॅरिलायझेशन त्या एरियेन कंटिन्यू जावपाक जाय, बंद जावंक जायना। सो आजून तरी तितली कमी जावंक ना। सद्याक पंचायत आतां बांदोरान बीन आजून MOU जावना स्टार्ट। सो बांदोरा उरल्या, बाकीचे सद्याक आतां रिसेंटली जाल्या, चालू आहा। कवळ्या जाली, कवळ्या केले। अपील कितें आमचे तुमगे अपील कितें लोकांक? लोकां कडेन की लोकांनी आमकां मातशें आमी जे डॉग भुरगे कॅचिंगाक वता तांकां मातशें हेल्प करची। सपोज कोणाक फ्रेंडली डॉग्स, सपोज स्ट्रे डॉग सुद्दां ते तांकां फ्रेंडली आसता। सो तेंच्यांनी ते मातशें आमकां धरून सुद्दां दिल्यार मातशें ते आमकां हेल्प पडटलो की जाता तितले मातशें चड डॉग्स स्टॅरिलायज करपाक। नाल्यार कितें जाता आमची गाडी आतां ती पळयता पेटे भोगता आनी पेटे पळटा, सो आमकां ते पेटे तितले कॅच करूंक गावना। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।